न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करात। यूट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणारे खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक येवकार। गोंयान कितें घडटा तुमकां खबर आसा? जर ना जाल्यार एक ल्हानसो अपडेट आमी तुमकां 4:30 वरांचेर सदींच दिता। तेचोच आयज हो एक भाग। 4:30 वरांचेर आयज आमी कितें सांगतली जाल्यार गोंयान साऊथ गोवा खातीर लोकसभे खातीर बायल उमेदवार दवरपाक भाजपाची तयारी आसा। ही सगळ्यांकून व्हडली बातमी आसा। दुसरी म्हणजे जी आमची सुनीता सावंत, जीक आमी डॅशिंगली पळयतात पुलीस सर्वीस दिताना, ती आयज GPS कॅडरांतली फर्स्ट बायल मनीस जी SP जाल्या। अश्यो खुबश्यो बातम्यो आसात। म्हणजे आयज तर तुमकां सांगोंक गेले अश्यो बातम्यो ज्यो सांगतना आमकां अभिमान जाता। सो आमी फटाफट सगळ्यो बातम्यो जाणून घेवया आनी ह्या पयलीं सुशांता कडेन। सुशांत, आजच्या दिसातली सगळ्यात म्हत्वाची अपडेट ती म्हटल्यार नेवल वॉर कॉलेज जे जाला गोंयान, ताचे आयज केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांच्या हस्तुकी उक्तावण जालें। म्हत्वाची गजाल म्हटल्यार ह्या नेवल वॉर कॉलेजाक चोला भवन अशें नांव दिलां। चोला हो सगळ्यात एक म्हत्वाची सांगपाची सारकी गजाल म्हटल्यार छत्रपती शिवाजी महाराजा उपरांत एक मध्ययुगांतले सगळ्यात श्रेष्ठ राजा म्हणटा तो चोला। इंडोनेशिया पासून सकयल साऊथ एशिया मेरेन ह्या साम्राज्यान आपलो विस्तार केल्लो आनी प्रभावशाली साम्राज्य म्हणून हाका वळखताले। एक म्हत्वाचो निर्णय असो की ज्यो नेवल ज्यो एक्टिविटी आसात आनी जे फ्लॅगशीप आसात तांकां सगळ्यान पयलीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन छत्रपती शिवाजी महाराजांचे सिम्बॉल जे आहा ते यूज केल्ले। आनी ताच्या उपरांत ही आतां एक दुसरी घडणूक जी पळोवपाक मेळटा, जे एक मध्ययुगांतलो सगळ्यात श्रेष्ठ राजा आसलो जो चोला साम्राज्य आसलें ताचें नांव जे आतां नेवल वॉर कॉलेजीक दिल्लें आसा। दुसरी एक म्हत्वाची गजाल जी आमचो राजनाथ सिंग ताणें सांगली की इंडो पॅसिफीक जो एरिया आसा ह्या कमांड एरियांत चीनान सद्या आपली एक्टिविटी वाडयल्यात। हेज्यान पयलीं भारतान जो लँड बेस जी शिमा आसली चायना आनी पाकिस्तानाक लागून ताजेरच फोकस केल्लो, कित्याक थंयसुनच जी 3 युद्धां जाली जी चीन आनी पाकिस्ताना वांगडा भारतान लढली, ताज्या उपरांत भारतान आतां जो मेरिटायम जी शीम आसा भारताची ताजेर लक्ष केंद्रीत केल्लेलें आसा। कित्याक तर चीनाच्यो एक्टिविटी इंडो पॅसिफीक एरियान वाडिल्ल्यो आसात आनी चीनाचेर फोकस दवरून भारतान आतां इंडो पॅसिफीक एरियान एक हो जो कमांड एरिया आसा तो म्हत्वाचो आसा। कमर्शियल एक्टिविटी ज्यो घडटात त्यो ह्याच एरियान सगळ्यान चड कमर्शियल एक्टिविटी घडटात। ताका लागून भारतान आतां जो आपलो फोकस आहा तो इंडो पॅसिफीक एरिया कडेन वळयल्लो आसा। नौदलाचे आधुनिकीकरणाचेर भर दिल्लो आसा आनी ही जी सविस्तर बातमी तुमकां आहा ती पळोवपाक मेळटली 7 बुलेटिनात। येस सुशांत, इंटरनल आनी एक्सटर्नल जी सेक्युरिटी आहा देश त्या दृश्टिकोनांतल्यान ही महत्वाची बातमी। आमी नेक्स्ट या समिधा कडल्यान जाणून घेवया आयची दुसरी महत्वाची बातमी। गोंय हे बरें पर्यटन थळ म्हणून न्हय जाल्यार आतां ते कॅझिनो, शिंदळकी तशेंच घुवळे वखदांचे वेव्हार हाका लागून चड फामाद जाल्ले आसा आनी हालीं गुन्यांवाचें बी प्रमाण वाडिल्लें आसा। आनी दुसरें म्हणजे आतां पर्यटन धोरण नाशिल्ल्यान गोंयची ही गत जाल्या आनी हाका सगळ्याक जबाबदार सरकार आसा असो सरळ आरोप जो आसा तो काँग्रेस फुडारी हृदयनाथ शिरोडकर तशेंच महेश मांद्रे हांणी केल्लो आसा। आनी दुसरी बातमी म्हजे कडेन आसा ती म्हणजे सारमानस ते पिळगांव न्हंय जो पारंपरीक वाट आसा ती येरादारी खातीर आतां सेफ जाल्ली आसा। कितें काय म्हणल्यार सुमार 90 लाख रुपया खर्च करून हे वाटेर आतां रस्तो रुंद करतले तशेंच राखणे वणत बांदतले आनी उदका स्त्रोत खात्या वतीन हे काम करतले। तर फाटली 6 वर्सां जाली ह्या लोकांची मागणी आशिल्ली हे रस्तो सारको करपा विशीं आनी आतां निमाणें तांची मागणी जी आसा ती पुराय जाता। तर ह्या कामाचो आज प्रेमेंद्र शेट हांणी शुभारंभ केल्लो आसा। तर ह्यो दोनूय बातम्यो पळयात सविस्तर 7 बुलेटिनाक।
येस समिधा, थँक्यू. समिधान सांगलेली बातमी निश्चितच महत्वाची आणि लक्षात घेवपा सारखी आसा. गोंय जे इंटरनॅशनल एक बरें पर्यटन थळ म्हणून आमी वळखतात, तेतून अश्यो घडामोडी जावपाक लागल्यात की गोंय जगाच्या नकाशार आतां केंद्रबिंदू जाला खुबश्या वायट गजालीं खातीर. ड्रग्स आसो, नाजाल्यार शिंदळकी वेवसाय, नाजाल्यार कसिनो, खुबशे असे विशय आसात जेतून बातम्यो घडटा, पण ते सांगतना आमी तुमचे कडेन त्यो पावयतात आनी ते आमकां सांगपाकूय न्यूज म्हणून एक एकदां खरेंच वायट दिसता. आमी या नेक्स्ट उशा कडेन आनी उशा कडल्यान जाणून घेवया आयच्या दिसाची महत्वाची बातमी. उशा तूं आयज खंयची बातमी केल्या? तुमकां खबर आसतलें की स्मार्ट सिटी लागून कितले त्रास जाता ते लोकांक, आनी सांतिनेज वाठारांत 2 मुख्य रस्ते आसा ते फोडलेले आसा, आनी तिसरो रस्तो म्हणल्यार ताळगांव जो आसा तो मुख्य रस्तो तो फोडलेलो आसा, आनी हेच्या खातीर धुल्लानूय लोकांक त्रास जाता. आनी जे थळावे आसात ते म्हणटात की घरान धुल्ल येता आनी दुयेती लोक आसतात तांकांय त्रास जाता. आनी आतां जे वाट नासलेल्या लोकांक कांय लोकांक दुकानाय बंद करपाक पडल्या, आनी हो जो खंय आसा तो वेवसायाचेर हावळ येयल्ले वरी जाला. आनी सांतिनेज चर्ची कडलो जो वाठार पळयलो जाल्यार तो पुराय फोडलेलो आसा, तरी लोक रस्त्याक कुशीच्या गाडयो व्हरपाचो यत्न करतात. ही जी पुराय बातमी आसा तुमी 7च्या बुलेटिनान मुजरत पळोवची. येस उशान सांगलेली बातमी महत्वाची आहे. जर तुम्ही पणजेन कामाक येतात ना जाल्यार पणजेन तुम्ही हरशीं येता जाल्यार आतांची पणजे पणजो अशी स्थिती जाल्या, पणजे धुल्ल्यान माखल्या. आयज आमचो जो फिचर एडिटर आसा नीरज नायक ताणें केल्लो हो स्पेशल रिपोर्ट तुमी आयज मुजरत पळोवचो. आमी नेक्स्ट या संजना कडेन. संजना, आयज तुजे कडेन खंयची बातमी आसा? म्हादय विशीं विजय सरदेसायान एक म्हत्वाचो हें केला की उजवाड घातला की तो म्हणटा की गोंयच्या भाजप सरकाराक आमच्या जिवनदायिनी म्हादय परस कर्नाटकांतले 28 MP चड म्हत्वाचे. देखून म्हादव वांटोवपा विशीं आयज मेरेन सरकारान कसलीच पावलां उबारूंक ना. सरकारान जी हाऊस कमिटी नेमिल्ली म्हादय खातीर ती बीन तांच्यो मिटिंगो जायना म्हणटकून ती बरखास्त करची अशें ताणें सांगिल्लें आसा. दुसरी बातमी आसा ती दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक म्हूण सुनीता सावंत हांची नेमणूक जाल्या. तांचे कडेन कायदो आनी दक्षता तशेंच आर्थीक गुन्यांव खात्याचो अतिरिक्त ताबो दिला. मजगती IPS राहुल गुप्ता हांची गुन्यांव फाट्याचे अधीक्षक म्हूण नेमणूक जाल्ली आसा. आनी तिसरी जी बातमी आसा ती म्हणजे कोलवाळ जेलींतल्यान गुळी वखदांचो वेव्हार चलता. आमी पयलीं आयकलां, पण आतां काँग्रेसीचे फुडारी जे एल्वीस गोम्स आसा हाणें असो आरोप केला की गृह खातें, कायदो आनी सुवेवस्था कशी अपयेसी थारल्या ते हाचे वयल्यान कळटा अशें ताणें म्हणिल्लें आसा. येस संजना, म्हाका एक सांग, आयज महत्वाची बातमी दिसना तुका जी सुनीता सावंत जी आमची GPS आहा, तुका कशें दिसता आनी तूं गोमंतक TV वयल्यान तिका कितें मेसेज दिता? खरेंच ही एक अभिमानाची बातमी आसा, कारण आमकां अशें आयकूंक येयलां की ती बायल मनीस म्हणून पयली SP आसा गोंयची, म्हणून आमकां अशें दिसता की खंय तरी आमी म्हणजे बायलां वयर सरता आनी आमकां अभिमानाची गजाल आसा. खरेंच तिका कॉंग्रेच्युलेशन्स म्हणूंक सोदता. येस, खरेंच आमच्या फूल गोमंतक TV कडल्यान मॅडम तुमकां आमी परबी भेटयता. अशेंच बायल मनशां आमच्या खातीर प्रेरणा थारता. आमी नेक्स्ट या फुडें खूब बातम्यो आसात, तेंचो नियाळ आमी तुमकां दीत रावतली. पण त्याच्या पयलीं आमी या आतां ऐश्वर्या कडेन. ऐश्वर्या, आयज तुजे कडेन खंयची बातमी आसा? आयची जी बातमी आसा की चोडणा फेरी कडेन खूब गर्दी जाता. जे ह्या लागून गर्दी लागून खुबशे यो वच करपाक तांकांय त्रास जाता. हेजे जो तुमकां रिपोर्ट आहा तुमकां 7 PM लायव्ह बुलेटिनाक मेळटलोच. आनी दुसरी जी बातमी आसा आयज मुरगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाची आयज खाशेली बसका जाली. ह्या बसकेंत तेंच्यांनी अशें सांगलां की नौदल जे आहा पळय ते टॅक्स भरिना आनी तांकां कसलोच तेजो यूज जायना अशें ते म्हणटा. सो तेंच्यांनी तांकां टायम दिला की नेविकी 30 दिसां भितर तुमी टॅक्स भरचो अशें तांच्यां सांगलें. ह्यो दोनूय बातमी आतां तुमकां 7 PM लायव्ह बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटल्यो. येस, नौदळ टॅक्स भरिना, नक्कीच ही बातमी लक्षवेधी आसा. तुमी पळय आयज 7च्या बुलेटिन. या नेक्स्ट उत्तेजा कडेन. उत्तेजा, आयज तूं खंयची बातमी केल्या? आयज वाळपयन आरजी पक्ष आसा तेंच्यांनी आयज मशाल रॅली काडली, आनी ह्या रॅलीक तेंच्यांनी रॅली काडपाचें कारण म्हणल्यार 70 सद्या आलवार जमीन आहा पळय ती तांच्या लोकांच्या नांवार ना, आनी ताका लागून लोकांक खूब त्रास सोंसचे पडटा. आरजीन सांगलां की आलवार जमीन आहा ती तेंच्या नांवार करपाक आमी जायते पावलां उखलतले, आनी गांवांत वचून हेजेर आलवार लँड आहा पळय तेजे हो इशू आहा तो सुटावो करतलो अशें आरजीन तांकां, आरजीचो सुप्रिमो मनोज परब तांकां आश्वासन दिल्लें लोकांक. आनी दुसरी जी बातमी आसा आतां धोदळ धारगळे राष्ट्रीय महामार्गार नॅशनल हायवेचेर एक भिरांकूळ अपघात जालो, आनी एका कारीन दुचाकी चलोवप्याक फाटल्यान धपको दिलो, आनी धपको दिवन थंयच्यान तांणी पळ काडलो. पूण तो दुचाकी चलोवपी आसलो, ह्या धपक्याक लागून ताका जाग्यारूच मरण आयलें. तो मूळ मुंबयचो, गोरेगांव मुंबयचो. ताका लागून लोकांनी सद्या जतनाय घेवन गाडयो चलोवच्यो. आनी ह्यो तुमकां दोनूय बातम्यो आयच्या 7 PM बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटल्यो.
येस थँक्यू उत्तेजा. सो ह्यो आसल्या आयज इनसायट बातम्यो खूब आसा. बुलेटीन अर्द्या वरांचे आसा. इमॅजीन करा कितल्यो बातम्यो आसल्यो त्यो. अश्यो साबार बातम्यो आमी तुमच्या मुखार घेवन येताच. कितें आसा जाणा, आयज बुलेटीन वायंड अप करतना इतलेंच म्हणटा की गोंयान लोकसभे खातीर एक खासदार म्हणून बायल मनशांची 3 नांवां जावं 4 नांवां चर्चेन आसा. ही खरीच म्हत्वाची आयची बातमी आसा जी आमकां म्हणजे खरीच अभिमानास्पद दिसता. आफ्टर विमन रिजर्वेशन हे पयलेच फावट गोंयान जाता दिसता. आनी सेकंड जी बातमी आसा ती आमची सुनीता सावंत SP जी SP जाल्या साऊथ गोवा, ती खरीच अभिमाना सारकी गजाल आसा. गोंयान गुन्यांव कशे वाडटात, गोंयाक पळोवपाचो दृश्टिकोन कसो बदलला, गोंय पर्यटन थळ उरला काय ना, गोंयान रस्त्याचेर अपघातांचें प्रमाण कशें वाडटा, खूपच विशय आसात जे तुमचे कडेन आमी बातम्यो म्हणून पावयतात. पण संवेदनशील रित्या विचार करीत जाल्यार ह्या बातम्यांतल्यान शिकपा सारकें खूब आसा. तुमी गोंय सांबाळात, गोंय सांबाळप तुमच्या हातीन आसा. विथ कॅमेरामॅन यश आडारकर, हांव रश्मी नरसे जोसेलकर, सायनिंग ऑफ. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनात पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत असतात, ज्याकडे न्यूज येत असतात. वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूप व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कोडी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.